गोंयकारांक एके वटेन मेळना नुस्तें खावपाक जाल्यार वाश्को पडले नुस्त्याच्यो राशी. अचकीत नुस्तें मेळिल्ल्यान नुस्तेकाराक वचचें पडलें नुस्तें दर्यादेगेरच उडोवन. खलाशांचो आनीक एक पंगड येता गोंया, पूण तेंचे विशीं सरकार दिना वेवस्थीत म्हायती. खलाशांचे फॅमिलीची कागाळ. गोंय सोडून वचत आसात स्थलांतरीत कामगार. बिहारच्या 500 कामगारांनी बांदल्यो साठल्यो पोटल्यो. म्हणटात कोरोनाक लागून न्हू जाल्यार पोटाक नाशिल्ल्यान उपासान मरतले आमी. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. कोविड-19च्या केशींनी सोमार दिसभरात 4213 केशी वाडल्यात. ह्यो केशी धरून कोविड-19चो भारतांतलो एकूण आंकडो 67,000 पावला. दुयेंती बरे जावपाचो आंकडो 20,000 जाला. फाटल्या 24 वरां भितर 97 जाणांक मरण येयलां, जाल्यार 1600 पेशंट बरे जावन घरा गेल्यात. आतां मेरेन भारतांत कोविड-19च्यो केशी 67,152 जाल्यात. एक्टीव केशी 43,000 पावल्यात. 2,206 मरणांची नोंद जाल्या, जाल्यार 20,917 पेशंट बरे जाल्यात. महाराष्ट्रांतल्या केशींचो आंकडो 22,171 पावला. गुजरातात 8,194, तामिळनाडूत 7,204 आनी दिल्ली केशी 6,923 पावल्यात. भारतीय रेल्वे 12 मे पासून रेल सेवा सुरू करतली. ताचें बुकींग IRCTC वेबसायटीचेर 11 मे सावन सांजे 4 सुरू जातलें. आदले तिकेट कावंटर बंद दवरचे नात. स्पेशल ट्रेनी नवी दिल्लीच्यान सुरू जातल्यो. आदी दिब्रुगड, आगरताला, हावडा, पटना, बिलासपूर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरू, चेन्नय, थिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद आनी जम्मू तवी अशी सप्तकांतल्यान 2 खेपे वयतली. सुरवेक ट्रेनींच्यो फकत 15 जोडयो आनी मागीर परत प्रवासा खातीर 30 ट्रेनी धांवतल्यो. संवसारभरांतल्या कोविड-19 केशींचो आंकडो एका दिसा भितर 61,500 इतलो जाला. पुराय केशींनी 41.96 लाखांचो आंकडो हुंपला. 2.84 लाख लोकांक मरण येयलां, जाल्यार 15 लाखां परस चड जाण ह्या दुयेंतांतल्यान मुक्त जाल्यात. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. एंग्रिया बोटीचेर आडकून पडलेल्या खलाशांचो आनीक एक पंगड गोंया पावता. मायभुंयेंत परतुपाक निमणे कडेन तांकां पास आनी 5वो बावटो दाखयलो. पूण परतुवपी ह्या खलाशांचे बाबतींत सरकारान अजून मेरेन स्पश्टपणान कितेंच सांगूंक नाशिल्ल्याचें सीफेरर्स असोसिएशनान म्हटलां. आज आफ्टर सो मच ऑफ कन्फ्युजन फायनली हंगरियाचे जे गोंयकार आसले आज बसीन पावत येयले गोंया. दे हॅव ऑलरेडी क्लियर्ड एवरीथिंग अँड दे वील बी नाव गोईंग टू क्वॉरंटाईन फॅसिलिटी वीच इज अरेंज बाय दी ओनर्स. आणि कार्निका अजून जे गोंयकार भुरगे आहेत ते अजून रावताय. काल तेमी ऑनलायन पास एप्लाय केला फॉर ट्रान्झीट परमीट जे गोंय भितर सरपाचें ऑन आवर गोवा गव्हर्मेंट पोर्टल. अँड इट इज अ सॅड स्टोरी दॅट एवरीथिंग इज कन्फ्युजींग. ई पास जो आहा कार्निकाचो इज एक्सपायरींग ऑन द 14th, which means the bus driver 4 बसी गेलो ते बस ड्रायव्हरा गेलो पास देखून 14थार काबार जाता. सो ही हॅज टू बी बॅक टू मुंबय ऑन 14th. सो टेक्निकली टुमोरो 12th तेम भायर सरपा जाय आनी बाय 12th इवनिंग और 13th मॉर्निंग पावपा जाय तेमी हिंगा. आनी मागीर 13th दनपार म्हणल्यार भायर सरोन 14th द ड्रायव्हर हॅज टू बी बॅक इन मुंबय. आनी स्टील दे हॅव नॉट येट गॉट क्लियरन्स फ्रॉम आवर एंड विच इज द कलेक्टर. जे नॉर्था भुरगे आहा ते नॉर्थ गोवा कलेक्टर आनी सावथाचे सावथ गोवा कलेक्टर. नाव ऑल दीस इज हॅपनिंग अँड ऑल दीस डिलेज आर हॅपनिंग ओनली बिकॉज आवर गव्हर्मेंट हियर इन गोवा इज आस्किंग फॉर पेड क्वॉरंटाईन. आनी पेड क्वॉरंटाईन फॅसिलिटी हे फूल अमावंट पेमेंट येवपा जाय. आनी हो येवपा म्हूण ते इतली स्ट्रेस आनी बर्डन सगळ्या ओनरांचे जालो आनी दे आर कंटिन्युअसली नेगोशिएटिंग अँड फायनली दे हॅव टू बाव डावन. नाव हू इज नेगोशिएटिंग इन द बेस्ट वे that we have to see now because probably it looks like Hungary has managed to negotiate and they have made a quarantine facility available. Now that will come out. Probably Hungary should give their own press statement today. But Karnika is struggling now, struggling with their payments and to get all these things finalized. So this is a big racket that we have already mentioned earlier in our press. ते आखे रॅकेट आणि हे बाबडे आता दोग जाण इंडियन वेसल्स जे म्हणजे फॉरेन वेसल्स बट विथ इंडियन मॅनिंग स्टँडर्ड्स आणि
with people over here in Indian waters are now struggling for the last almost 40 days, because Karnika, if I'm right, had arrived somewhere on the 12th of March. So this is continuously the Goa government is confusing and contradicting to the SOPs as well as the addendums that the DG shipping is bringing. And here is the delay of all these various tactics of the government to squeeze in the owners. लॉकडाऊनान सगळी जीण थतरबितर करून सोडल्या. खास करून स्थलांतरीत कामगारांचेर काळ येयला. आता बिहारचे 500 कामगार घरा वचपाक सोदतात. तेंच्यांनी गरजेची फॉर्माय भरल्यात. ते म्हणटात आमकां फकत आमच्या गांवांनी धाडात. मजती खातीर ते कुंकळी पुलिशेंत गेले. पुलिसांनी खंय विचारलें, तुमकां हांगा कोणें धाडले? कामगार निर्शेल्यात. म्हणटात कोरोनान मरोंक ना जाल्यार उपास मारेन तरी आमी नक्कीच मरतले. लॉकडावना उपरांत सगळे उद्योग बंद जाल्ल्यान कंत्राटदार वा घर मालकांनी स्थलांतरीत कामगारांक तेंचे भाड्यांचे रूम सोडपाक लायल्यात. काम धंदो ना, पगार ना आनी हातांत पयसो ना म्हूण जेवणय ना अशी अवतिकाय जाल्ले 500 कामगार बिहाराक वचपाक सोदतात. ते खातीर ते सोमाराक कुंकळी पुलिशेंत मजती खातीर गेले. पूण पुलिसा कडल्यान कितें जाप मेळ्ळी आयकात तेंच्या तोंडांतल्यान. सारे आदमी बिहार से हैं, यानी हम लोग बिहार जाना चाहते हैं. यहाँ पे खाने वाने का कोई सुविधा नहीं है. मार्केट लगाते हैं, लेबर चौक पे वहाँ पुलिस जाके मारता डंडे से और वहाँ से भगा देता है. और जिस रूम में रहते हैं वहाँ मकान मालिक भी किराया मांगता है, नहीं तो बोलता है बाहर जाओ तुम लोग. और प्लस हर जगह से, दिल्ली से, बेंगलोर से, हर जगह से जैसे कि पास बना के दिया, ये पास है सर, और पुलिस स्टेशन से पास बना के दिया है और वो लोग को भेजा गया, वो लोग गया. जैसे कि इस फॉर्म भी हमारे हाथ में है, इस फॉर्म में भी भरा हुआ है कि आप भर के उस थाने में जमा करें, वहाँ से आपको पास दिया जाएगा और भेजा जाएगा. लेकिन यहाँ पे आया है तो सर ये पूछ रहा है कि यहाँ पे क्यों आया, किसने भेजा. यहाँ पे हम लोगों को कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है. हम लोग चाहते हैं सरकार से कि हम लोगों को बिहार भेजा जाए और जिस पुलिस चौकी पे आए हैं वहाँ पे भी हम लोग को मतलब जो भी समस्या है वो लोग सुने और समझे, हम लोगों की हेल्प करें. यहाँ पे खाने के लिए कुछ भी है नहीं. मतलब जिस रूम में रहते हैं वहाँ पे एक रूम में हम लोग 5-5, 7-7, 10-10 आदमी रहते हैं. अगर इस तरह से रहेंगे बीमारी तो फैलेगी. और दूसरी बात, कोरोना मरे या ना मरे, दूसरा बात यह है कि हम लोग भूखमरी से मरेंगे. कोई समस्या अभी तक हम लोगों का नहीं निकला है, तो हम लोग क्या करें इसमें. ना तो आज तक हमको एक कोई भी बता दे कि राशन कुछ भी नहीं मिला आज तक. हाँ, म्यूनसिपालिटी बोला क्या राशन देगा, ये देगा, होगा, कितना देगा पे हम लोग गए, वहाँ तक भी कुछ समस्या हम लोगों को अभी तक हल नहीं मिला. इसलिए हम लोग अपने आप में मीटिंग करके आए कि चलो हम लोग पुलिस स्टेशन से कुछ हेल्प मांगेंगे, कि हम लोगों को कुछ समस्या बताएगा कि हम लोग आगे क्या कैसे जाएंगे, अपना घर पे कैसे क्या करना है, हम लोग खुद अपने आप में ये करके. आपको यहाँ हेल्प चाहिए कि आप लोग घर जाना चाहते हैं? हम लोग घर भी जाएंगे. मोहम्मद तन्वीर ह्या तरणाट्यान सरकाराक एक्सपोज केलो. तो म्हणटा सरकार ह्या सगळ्या मजुरांक खाण दिता अशें मिडियाक सांगता, पूण खरेपणी 10 जाणांक खाण दिल्यार हजारांचो आंकडो सांगतात. आमी उपाशी उरल्यात जाल्यार हेर वाठारांनी तशीच स्थिती आसतली. पळयात तो कितें म्हणटा तो. तेने नहीं दिया. राशन किसी ने दिया नहीं अभी तक. और मीडिया पे तो बहुत बताया जा रहा है कि हम मजदूरों को ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं. प्लस जिस जगह पे भी मजदूर है उसको कुछ नहीं मिला है. तो हमको नहीं मिला तो उस जगह पे भी किसी नहीं मिला होगा. प्लस अगर 10 आदमी को दिया है तो 1000 आदमी के बारे में बोल रहा है कि हमने राशन दिया, ये दिया, वो दिया. 10 आदमी को खिलाया तो वह 1000 वीडियो, उसी वीडियो को रिप्लाई करके 1000 बार दिखाते हैं मीडिया पर कितना आदमी को खिलाया, लेकिन खिलाया नहीं जाता. जाल्यार युगोडेपाचो अध्यक्ष ॲडव्होकेट राधाराव ग्राशियसान वेगळोच मुद्दो मांडलो. क्वॉरंटायन करपा खातीर जर एकच स्टॅम्प परत परत वापरलो जाल्यार मुळावो उद्देश शेणू येता अशें म्हणत ताणें सरकाराच्या घाळपणाचेरूच बोट दवरलां. पळयात. Now at the site it is confirmed that there are one or two stamps which are stamped on every individual. You stamp it on the first individual who comes, and if he has infection, it obviously means it will also transfer on to this stamp, and the same stamp without any sanitization is used on the next person, and this goes on. So instead of trying to stop the spread, we may actually help the spread of the virus unless steps are taken to see that every time a stamp is used on a person, it is sanitized before it's used on the next person. Now this is a very absurd, this is so clear. मजगती उधमपूर आणि कुशीच्या वाठारांतल्या 1055 स्थलांतरीत कामगारांक घेवन 191284 नंबरची ट्रेन थिवीच्यान सोमार सकाळी 8 सुटली. पेडेच्या खेळा प्रकल्पात तांकां दवरिल्ले. थंय तेंची नोंदणी आणि कोविड-19 स्क्रीनिंग केल्या उपरांत कदंब बसींतल्यान तांकां थिवी स्टेशनाचेर हाडले. उत्तर गोंय दंडाधिकारी आर मेनकान तांची वचपाची तरतूद केली.
गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. अचानक मोठ्या प्रमाणात नुस्तें मेळिल्ल्यान थळाव्या नुस्तेकाराक दर्यादेगेरच तें उडोवन वचचें पडलें. वाश्कोची ही गजाल. मोठ्या प्रमाणात नुस्तें कुसल्यान सगळे कडेन मात वास येतालो. हालींच्या दिसांनी गोंयकारांक नुस्तें मेळना आनी मेळ्ळें जाल्यार तें म्हारग. पूण दुसरे वटेन वाश्कोच्या एका नुस्तेकाराक चड नुस्तें पडिल्ल्यान ताका तें दर्यादेगेरच ओडून वचचें पडलें. पळयात. आमी सकाळीं हिंगा दोळाक येयल्ले, रांपण मारली आनी आमची 3:30 जाली रांपण. पूण पळोवपाक गेल्यार खूब नुस्तें, एटलिस्ट 20 लॉरी मोर दॅन दॅट. आनी आमी ती भायरूच सोडली आनी मरून पडली वयर पावता म्हणल्यार. आनी सुकती आहली, जाणो जरगत जाता ती. आनी सुकती आहली म्हणटरी तें देंवन गेलें उदक आनी आमी चान्सूच ना उडोवपाक भायर नुस्तें. तरी पूण आमी सोडली लॉरी, 20 फुटान सोडली भायर नुस्तें. आनी मागीर तें आमी गेले सोडून मागीर हिंगा वयर पडले न्हू. लोकांनी कंप्लेन केली, सरपंचाक फोन मारलो. आमी जाणा वास येतलो न्हू, पूण आमी हूंय घातलें सर नुस्तें इतलें. आमी घालतात रांपण पयले, पूण इतलें पडूंक ना न्हू. इतलें पडत जाल्यार आमी बिलाला दिता, आमच्या एजंटाक दिता. आमचे एजंट मार्केट हा सध्या तुमकां आतां नुस्तें घालपाक? हें आतां घालपाक नुस्तें ना. आमी मडगांव गेले, आमकां पुलीस मारता सर. मडगांव नुस्तें विकूंक मेळना. हूंय बसून विकता. मागीर आतां इतलें नुस्तें आमी हूंय घालतले. आमचे माना हें करूंक पडटा. आतां लॉकडावन ओपन जाल्यार रेल्वे गेले ते गेले, आमी हें रांपोण धरचें ना. नुस्तें बारी जायते पात्रांव आमकां कांय चोडा ना तें पाणी देंवन गेलें तें चड नुस्तें आमी भायर उबालता आतां मन पडलें माना. रांपण केन्ना गायल्ली? रांपण 2 घायला आसता. सकाळी काडूंक ना? सकाळी ना पूण अशी रांपण डेली घालता. आयज नुस्तें चड जालें. आयज पळय हॉलांत आयज टनांनी नुस्तें पिड्यार जालें. कित्याक आयज बारीक नुस्तेकाराक नुस्तें विकपाक भरपूर त्रास जाता. कित्याक होलसेल मार्केट बंद आसा आनी ह्या कारणाक खातीर फीश बायर जे आसा ते कमी जाला. आतां हे थोडे पळय आसा ते चोरयांनी विकता आनी जे पळय आयज विकता पळय गांवांनी विकता तितून सोशल डिस्टन्सींग ना, कोण तेंचें इन्स्पेक्शन कोण ना, कांय ना. सो आमी कितें मागता सरकाराक, हे होलसेल मार्केट जे आसा ते ओपन करचें आनी सारकें सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन करूनूच नुस्तें विकपाचें करा. कित्याक आयज बोटकाराक एक्सपोर्ट एजन्सी आसा, तेंची फीश मिलां आसा, तेंची नुस्तें एक्सपोर्टाक वयता. आमचो नुस्तें कोण आसा? सो आयज बारीक फिशरमॅनाक भरपूर त्रास जाता. थोडे नुस्तेकार आयज नुस्तें कोण भायर ना म्हूण आयज माडांनी सारें घालचें पडटा नाल्यार सोडून वयचें पडटा. हें आयज बारीक नुस्तेकारांक भरपूर त्रास जाता आनी हांव सरकाराक विनंती करता, स्पेशली फिशरीज मिनिस्ट्रीक ताबडतोब इंटरवेन्शन करचें आनी अशें जें आमचें लॉस जाता नुस्तेकारांक हें लॉस करपाक दिवचें न्हू आनी होलसेल मार्केट ताबडतोब ओपन करचें. आमी कितें म्हणटा, हे मार्केटान हायजीन मेंटेन करया, सोशल डिस्टन्सींग सारकें मेंटेन करया आनी लोकांक जें नुस्तें हाडपाक तांकां घेवपाकूय तांकां सोशल डिस्टन्सींग मेजर करून तुमचे मनीस घालून ते सारकें इन्स्पेक्शन करून आमी नुस्तें विकया. इतल्या सरकार. गोवा 365 खातीर होलंडच्यान हिरू महाले. कोरोनाक लागून राज्य आदींच अर्थीक अडचणीन येयला. तेतून डिझेलाचे दर वाडयल्ल्यान काँग्रेसीन सरकाराचेर टिका केल्या. केंद्र सरकारान पेट्रोलाचेर 10 रुपया आनी डिझेलाचेर 13 रुपया वाडयल्या उपरांत रोखडेंच गोंयांत डिझेल वाडोवप बरोबर नासलें. काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार म्हणटा. गिरीश म्हणटा, राज्याची अर्थवेवस्था संकटात आसा. पेट्रोल आनी डिझेलाचो वापरय उणो जाला. गोंयांतलो व्हॅट रद्द करून पेट्रोलाचे दर 60 रुपयांनी देंवोवपाचें उतर भाजपा सरकारान दिल्ल्याची गिरीशान सरकाराक याद करून दिली. म्हणल्यार जेन्ना साकून लॉकडावन जालां तेन्ना साकून पेट्रोलाचो जो सेल आसा, कन्झम्पशन आसा ते 70% मायनस आसा आनी डिझेलाचें जवळ जवळ 60% मायनस आसा. म्हणजे हांचें कन्झम्पशन जायना. आनीक ह्या परिस्थितींत लोकांक एनकरेज करपाची, इकॉनॉमी एनकरेज करनासतना हांणी ही रॉंग डिसिजन घेतलेली आसा. बीजेपीक याद करून दिवपाक सोदता की हेजे पयलीं ताणें आश्वासन दिल्लें की ते केन्नाच पेट्रोलाचो जो डिझेलाचो प्रायस 60 रुपयांचे वयर करपाक दिवपाना आनीक 0 व्हॅट करतलो म्हणून. आयज व्हॅट कितलें आसा गोंयांक? जवळ जवळ आमच्या पेट्रोलाचेर 25% व्हॅट आसा
आणि डिझेलाचेर 22% वॅट आसा. सो सरकारा कडेन मागता की ताबडतोब तांणी हो वॅट आसा तो झिरो प्रॉमिस केलो तो झिरो करपाक जाय. त्याच बरोबर सद्याक जो ग्लोबल ऑयल प्रायस जो आसा तो जगा भितर सामको कमी जाल्लो आसा. जवळजवळ एक बॅरलाक $23.38 पर बॅरल, म्हणजेच एक बॅरलाक ₹1,772 पडटात. म्हणजे ह्याचं 1 लिटराचे कॉस्ट आसा ₹11.14. आणि हो सरकार गोंयांक पेट्रोल जे विकता त्याचो रेट आसा ₹68.32 पर लिटर आणि डिझेलाचो रेट आसा ₹64.87. म्हणजे जंय ₹11 जावं ₹12 आसपाक जाय आशिल्लो तो इतलो वाडयल्लो आसतले. सो आमी सरकारा कडेन मागतात की जो मेरेन ही मंदी आनी जी इकॉनॉमी रिवायव जायना तो मेरेन तुमी हो प्रायस लो. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आमचो प्रश्न सोडयलो ना जाल्यार पैरा मयेच्यान चालू असलेली खण माराची येरादारी आडयतले. मयेच्या शेतकाऱ्यांनी शिटकावणी दिल्या. खणींतली माती शेतात वचून मयेच्या शेतकाऱ्यांची शेतां पिड्डेर जाल्यात. फाटले कितलेशेच वर्सां सावन ते हेचेर आवाज काडीत आसात पूण कोणेच दखल घेवंक ना. देखून ह्या शेतकाऱ्यांनी ट्रक आडोवपाची शिटकावणी दिल्या. हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर तांणी 2 दिसांचो वेळ दिला. तुमी हे सुवातेर येयात आनी पळोवणी करून गरजेची उपाय येवजण करात अशें तांणी सरकारी अधिकाऱ्या कडेन मागलां. आमी जे आयज हांगा आयल्या हे सरकाराच्या निदर्शनाक हाडून दिता की हे जे मायनींग हांगासर चालू डंप काडप चालू आसा ते डंप इतले धडे पर्यंत पावल्ले आसा की फाल्यां पावसान हे सगळें खळखळून सामकें आमच्या शेतांनी वयतलें. हांगा ही देगेक सगळीं जवळ 1 किलोमिटराच्या आत शेतां आसा. हांगासर मुळाक खाजन जे आसा ते सगळें हांगासर आसा आनी आमचे लोक आयज मेरेन ती 99% शेतां जे आसा ते करीत आसा. पूण ह्या शेतकारांक जर सरकाराक त्रास दिवपाचे आसा, आमी फाटलीं कितलींशींच वर्सां आमची निवेदनां पावल्या, सरकारा कडेन तक्रारी दिल्या की ह्या शेतांनी माती गेल्या म्हणून, पूण तेजी सरकार दखल घेयना. मायनवाले चौगुले कंपनी आनी शेजा कंपनी हेंच्यांनी हात झटकलेले आहा. आयज आमच्या नाकार टिचून परत आसा तशें म्हणटा ते एअर ट्रान्सपोर्ट चालू आसा. तेन्ना आमी आयज हांगा येयल्या की हें सरकारान पळोवचें आनी जर सरकारान पळयलें ना आमी 2 दिसाची मुदत दिता. फाल्यां आनी परवां आमी येरवां जे आसा ते ट्रान्सपोर्ट हो पूर्ण बंद करतले. मागीर ताका सरकारान आमकां जबाबदार धरचें न्हू. जर सरकाराक दिसता जाल्यार तेंच्यांनी हांगा येवन पळोवचें, ह्या जागेचें इन्स्पेक्शन करचें, आमच्या शेताचें इन्स्पेक्शन करचें. जे तज्ञ मंडळी आहा तांकां घेवन येवचे आनी तेजेर तोडगो काडचो. आनी जर हे काडिना जाल्यार आमकां मागीर कायदो जो आसा तो हातीन घेवचो पडटलो. त्या बद्दल मागीर आमकां आनीक पर्याय ना. जे शेतां कसयता जवळ जवळ 300 लोक आसात आनी खाजन हे मुख्य खाजन हे आमच्या जाणट्यांनी कशें करून दवरलां ते एकदम सोंपें तें पिकप आनी खाजन आमी जे शेत पिकयता तें आमकां वर्सभर पावता. पूण हालींच्या तेंपार ह्या मायनिंगाक लागून आमी ते सारकें पिकोवंक पावना आनी आमचे जवळ जवळ 90% लोक शेत करतात आनी कामेरे मनाय काय कोण गावना. आमी स्वता जाण थंय घाम कश्ट करून ते शेत करता ते आमच्या हातीक कांय गावना. कितले फावटी सरकाराक सांगले आमी ते मायनिंगाचे वयर थर साचलेलो आसा त्याच्यामुळे शेती ही पिड्ड्यार जाता ती काड म्हणून. तशीच वयर येयल्यात गोंयचें उदीक शेतान येता अशें सगळे तरेन शेताचो बिगाड जाता. एके वाटेन सरकार सांगता शेती बरी पिका, शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन दिवपा सारकें आमी सगळे कितें करता तें सांगूनी. आमचें म्हणणें आसा शेतीचे जे तज्ञ आसात तांकां हांगासर हाडचें सरकारान. मंत्र्यांक सरकाराक बी आनी कोणाक अधिकाऱ्यांक कांय समजना शेताचे गोश्टी. गोवा 365 खातीर मयेच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत उपकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मुख्य सचिव परिमल रायचे येजमानके खाला राज्य कार्यकारिणी समितीची निकतीच बसका जाली. बसकेक हेर विभागांचे सचिव हजर आसले. क्वॉरंटायन केल्ल्या पेशंटांची देखभाल आणि वेगवेगळ्या राज्यांनी आडकून पडलेल्या विद्यार्थ्यांक कदंबाच्या आदारान कशे हाडचे हेचेर बसकेत चर्चा जाली.
लॉकडावनाचे सायड इफेक्ट्स पालिका कामगारांचेर दिसपाक लागल्यात. मुरगांव पालिकेच्या कामगारांक पगार दिवपाक पालिकेन कळाव लायला म्हणून कामगार सोमारच्यान संपार गेल्यात. मुख्याधिकाऱ्यान आमची गंभीरतायेन दखल घेवची अशें तेंचें म्हणणें. पळयात. मुरगांव पालिका जो मेरेन कामगारांच्या बाबतीत गंभीर जायना, पगार घालिना तो मेरेन काम बंदच दवरतले अशी शिटकावणी मुरगांव पालिका कामगारांनी दिल्या. 11 तारीख जाली तरी पगार जावंक नासल्यान सोमार दिसा ह्या कामगारांनी काम करप बंद केलां. पगार जायना तो मेरेन संप चालूच उरतलो अशें तेंचें म्हणणें. पळयात. आमकां पगार 11 तारीख जाली तरी आमकां पगार कित्याक ना आनी आमकां कोण इन्शुरन्स दिवपाकूय येवंक ना की बाबा अशें आसा तशें आसा म्हणून सांगून आमकां फक्त पगार दिलो आमी कामाक वयता. स्ट्रायकार रावपाचें कारण कितें? आमकां मार्चांतलो सॅलरी घातले पूण बँकेचो इन्स्टॉलमेंट मेच्या 3-4 धाडला प्लस मार्चाचो LICचे जे इन्शुरन्साचे इन्स्टॉलमेंट धाडपाचे आसले ते अजून धाडूंक ना आयच्या टील डेट पर्यंत. प्लस हो आमचो पगार 11 तारखेपर्यंत जावंक ना. मेन म्हटल्यार चीफ ऑफ सर्जन्स गेल्या 3-4 म्हयन्यां पर्यंत सिरियसली घेवंक जालेले की बाबा हेंचो सॅलरी कितें करपाचें काम अजून टील काय सिरियसली घेवंक ना. आतां शिवक जेन्ना आमकां इन्शुरन्स दितलो की सॅलरी घालता फाल्यां 1-2 दिसान जाल्यार आमी आयकतले नाल्यार आमी परत कंटिन्यू स्ट्रायक फुडें धुकलता. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.